ओल्ड टाउन हॉल डेमोलिशन आशिल्लें. सो धांक सुमार डेमोलिशन ठरिल्लें सगळें आनी अकॉर्डिंगली आमी प्लॅनिंग चालू आशिल्लो. सो कांय ना कारणास्तव म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर जो डेमोलिशनाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा कोणाक मेळिल्लो पळय तो मातसो डिले जालो आनी ह्या ना त्या कारणाक मातसो डिले जाल्ले कारणान तेजोच ताजो फायदो घेवन स्टे हाडलो हायकोर्टांतल्यान. सो स्टे हाडली हायकोर्टांतल्यान न्याय पळय ताका आमी मान्य करूंकूच जाय. सो ताका लागून आमी हॉल्टाचेर रावल्यात. पूण आमी आमचो आदोगाद आपयल्लो आसा कळ्ळें न्ही. आमी ताचे कडेन डिस्कशन करतले आनी त्या आदोगादाचें डिस्कशन घेवन आमी सगळे 10 कावन्सिलर बसतले आनी कितें मुखार कितें प्रोसेस आसा आमचो सीओ आसा आमचो चेअरपर्सन आसा वायस चेअरपर्सन आसा आमचो आदोगाद आसा आमी 10 कावन्सिलर बसतले तेजेर कितें निर्णय घेवपाचो तो घेतले आनी आमी जर ती केस मुखार व्हरपाची जाल्यार आमी अवश्य व्हरतले. कारण की ते डेमोलिश जावंकूच जाय. कारण की तेजी लुकसाण भरपाई आमी ऑलरेडी हांगा एक झाड पडिल्लें तेन्ना आमच्या नीता नांवाची एक धूव सांग्यावयली ती ना जाली. तसले आनी कितें इन्सिडंट हांगा सांग्यार परत जावपाक जायना त्या करता आमी हो 10 जाणांनी सगळे एकमुठां डेमोलिशनाची आमी निर्णय घेतिल्लो. शॉप आहाय जावं मुजांव आहाय ते सगळे चालू आसले. अकस्मात एक दीस रायट मामलेदारा ऑपोजीट सायडीन रायट सायडीन एक बरोसो ब्रीज कोलॅप्स जायन पडलो. तो ब्रीज कोलॅप्स जायन पडले उपरांत गेले प्रिवियस कावन्सील आसतना तेन्ना तो पडले उपरांत आमी आमच्या एक्सपर्टांक म्हणजे सांगून हें केलें आनी फर्मागुडीसान एक टीम येयली आनी ते डिसायड केलें आनी हो जो टावन हॉल आसा तो डेमोलिशनाक आमकां परमिशन दिलें. सुमार आतां 7 more than 7 years जाली आमी त्या डेमोलिशनाचे हें काडलें टेंडर काडलो आनी म्हाका डोंबडीक गांवकारां टेंडर पडलो. तेजे उपरांत थोडे लोक थिंगाच रावले आनी रावले आसतना दुसरो एक चिकनकार आसलो हिदायतपूर लेफ्ट सायडीच्या मामलेदाराच्या आनीक तेजोच पीस पडलो कोणाक कांय हानी जावंक ना. म्हणून लास्ट टायम आमच्या सीओनी पयलींच्या सीओनी तांकां आपयन हाडलेली एक पार्टी थिंग रावता ती पार्टी तांकां आपयन हाडून तांकां सांगलें तुमी भायर सराय. ती भायर सरपाक आपल्याक डिमांड मागता लागली. डिमांड चोयल्यार तेणें आमकां दिलो आहा म्युनिसिपालिटी पेपर एक दिलो आहा त्या पेपराचे एग्रीमेंट आहा ते भाशेन ते एग्रीमेंटाचे आमी तांकां दिवपाक रेडी जाले. पूण तरी पासून ती भायर सरनाय आमकां तें रावचें पडलें. पूण एक आयचे प्रमाणे सगळे लोकांनी जे पळय कोण कोण बारीक शॉपां आसली थिंगा टायप मारताले कितें करताले ते सगळे बिल्डींग कोलॅप्स जावपाक म्हणून भायर सरून गेले आनी नुस्तेकारूय भायर सरून गेले फूटवाले भायर सरून गेले. बालवाडी आनी शिशुवाटिका ती दुसरी फावट शिफ्ट जाली. आयज ही एकूच फॅमिली भायर सरला. 10 कावन्सिलरांनी रेकग्निशन घेवन हे बिल्डींग टावन हॉल जे ओल्ड हातूं एक ते पडटले आमी इमेजीन करना. पयलीं एक सायडीचो कपसो पडोन हिंगा एक पयलीं चिकनवालो आसलो हिदायत म्हणून तेजेर पडपाचें. हें जाले उपरांत आमी कावन्सिलर फास्ट ट्रॅक डिसिजन घेवन 10 कावन्सिलरांनी आमी हें बेगींतले बेगीन मोडचें म्हळ्यार हें जावचें म्हण आमी डिसिजन घेयलें. पूण आयज खंय तरी हायकोर्टान स्टे दिल्ले अशें चीफ ऑफिसर आमकां सांगलेलें आहा. आमकां एक रिटर्न कांय मेळ्ळें ना. पूण ते आमी हायकोर्टाचें डिसिजन मान्य केल्लें आहा आनी आमचो रिप्लाय फायल करतले आमच्या एडवोकेटाक धरून